पास्काचे दुसरे सातोले अब्रिलाची 10 तारीख धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप। तेदना महायाजक आणि तांचे सांगाती म्हणजे सादुकेच्या पक्षाचे वांगडी निड्डुकायेन बोरले आणि धर्मदूतांक धरून एके भौशीक बोणकोणींत घाले। पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान बोणकोणीचे दार उगडले आणि तांकां भायर काडून अशें म्हणले, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरजेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात। तांकां सांगलोले प्रमाणे दीस उजवाडचे आदी ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकोवंक लागले। महायाजक आनी तांचे बागेली पावले। तांणी महाधर्मसभेची म्हणजे इस्रायल पोरजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदूतांक बोणकोणींतले हाडूंक लायले। पूण सुबेदार बोणकोणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेलूंक ना। देखून परतून येवन तांणी सांगले, आमकां बोणकोण सारकी धापलोली मेळ्ळ्या आनी फारेदार दाराशीन पारो करून आसले आनी पारेदार दाराशीन पारो करून आसले, पूण ती उगडटकूच भितर आमकां कोणूच मेलूंक ना। ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाजक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडले। तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो, तुमी बोणकोणींत घालेले ते मनीस ह्याच वेळार देव मंदिरांत आसात आनी पोरजेक शिकयतात। तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बोल करिनासतना तांणी तांकां हाडले। लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले। देवाचें उतर हें, आमचो जबाब जातलो, ढोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली। सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा। हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश। जबाब, ढोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। म्हजे सांगातीन सर्वेस्पराची किर्ती गाजयात। एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वखाणुया। सर्वेस्पराक हांव अशें सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता। जबाब, ढोलडिऱ्या व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगडटल्यात। तकली पोंदाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना। ढोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो। जबाब, ढोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता। चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड। ताच्या गोपांत आसरो सोदतात तो मनीस बागी। ढोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली। उद्गार, सर्वेस्पराक जय जय। सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो। इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो। सर्वेस्पराक जय। जुवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून निकोदेमाक म्हणलें, देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो। इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो। खरेंच सर्वेस्पराचेर कास्तीचें फर्मोण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावंक देवान पुताक संवसारांत धाडलो। जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें फर्मोण ना,
पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलोलें आसा, कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळुकाचो ओदीक मोग केलो, कित्याक तांची कोत्तुबां नोश्टी आसली. जो कोण खोटेपणान करता तो उजवाडाक कांठालता आनी आपली कोत्तुबां कसलीं ती कळोन येयना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोरण्यो देवा सोवें केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. देवाचें उतर हे. हाच्या पयले वाचपान आमी पळयता जेजूचे शिस ताका बुणकुणीत घातल्या उपरांत ताका सोडटात आनी ते परतून आपल्या घरा वेची सुवातेर परतून ते ह्या सादुकेच्या पक्षाक धर्माच्या उदीरकारांक ते वेतात महायाज्ञिका सुशी. आनी ताणें जे जेजू सभेन केलोलें ताचे परतूब दोळ्या मुखार दवरतात. इतले काळजीदार ते मनीस. आमी घोडी आमकां जिरेंत सुटूकच आमी घरा वेतले आसले, पूण हे तशें करिनात. जे शीस पयले सारके दारां बंद करून भिवून आसले ते आतां अकस्मात काळजीदार जातात. आनी हे जावन आसा तांचे मदीं अंतर. ही जावन आसा अंतर. तांणी आपलें जिवीत जेजूच्या जिवनपणाचेर विस्वास धरून जिवीत बदललें आनी काळजीदार मनीस ते तरे. ते जाण आसले ताका जायते त्रास कोस पडटले, पूण तरी पूण ते भिवूंक नात. सुबी माजार ताणें जेजू गोवाय दिली भियेनासतना आपलो जीव पासून ताणें दिलो. आनी तुमी जाणात चडशे शीस जेजूचे ताका मार्तीरपण रोगत भरोवचें पडलें, बरावन एकल्याक जुवांवाक. तर इस्कूर आमकांय मागुया न्हय आमी भिरांतीन आमचें जिवीत सारूंक, पूण आत्म्याच्या प्रेरणान आमी बोलवंत आमी जावंक आमकां जण एकल्याक देवाची कृपा मागुया.